फादर मार्टिनो नोरोना. फादर मार्टिनो नोरोना एक कातोलिक पाद्री आसलो. तरी तो गोंयचो एक कालजिवन बरोयणार, पत्रकार, संपादक, मार्गदर्शक आनी प्रेगादोर म्हूण उडगासान उरतलो. फादर आंतोनियो साल्वादोर मार्टिनो दे आरांजाओ नोरोना जून 2, 1928 ह्या दिसा साश्टी मडगांव जल्मलो. तो मारिया दा कोस्ता आरांजाओ आनी फ्रांसिस्को लुईस नोरोना हांचो मोर्गात पूत. ताका 3 भयण्यो आसल्यो. जानेर 6, 1954 ह्या दिसा ताणें पाद्रीपणाची ऑर्द घेतली आनी आफ्रिकेन आनी उपरांत पुर्तुगालान गवळीक सेवा दिली. परत गोंयांत येतूच बोड्डेच्या सान जोकी कापेलाचो कापेलांव म्हूण वावुरलो. उपरांत पोरण्या गोंयच्या पास्टरल इन्स्टिट्यूट हाचो डायरेक्टर जालो. रेनोवसांव हें गोंय आर्चडायोसीस नेमाळ्याचो संपादक म्हूण 10 वर्सां वावुरल्या उपरांत ताणें राजिनामो दिलो. त्या आदीं खूब काळाक तो ह्या नेमाळ्याचो प्रभावीक बरोवपी आसलो. 1993 वर्सा तावन ताणें सांत इग्नेज इगोर्जेचो पादवीगार म्हूण जुट्टी सांबाळ्ळी. रेवेर आमी घरां बांदलीं जाल्यार वो कितेंय बरयलें जाल्यार दर्याचें उदक रेवेर पावतच ताचो नाश जाता वो ते वाऱ्यान उबोवन ताची निशाणी उरोना. पूण फादर मार्टिनोचें रेवेर बरोवप नाश जावंक ना. 30-40 वर्सां फाटीं जे लेख तो रेवेर बरोवप ह्या माथाळ्या खाल वावराड्यांचो इश्ट साताळ्याचेर नेमीत बरयतालो त्या जायत्या वाचपांनी वाचले आनी ताची रूच चाखली. कांय काळ जातूच हे लेख शिपडोन हांगा थंय पावले. 2017 वर्सा डेल लुईस मिनेझीस ह्या आयच्या पिळगेच्या तरणाट्या सोद वावर करप्यान आनी हुशार बरोयणारान तोकोस घेवन फादर मार्टिनोचें हांगा थंय शिपडलोलें रेवेर बरोवप सोदून काडून एकठांय केलें आनी रेवेर बरोवप पुस्तक उजवाडाक आयलें. हे तरेन ताचें बरोवप सासणाक उरलें. रेनोवसांव आनी वावराड्याचो इश्ट हाचे शिवाय पुर्तुगेज ओ हेराल्डो आनी इंग्लीश द नवें टायम्स ह्या दिसाळ्यांनी फादर मार्टिनो बरयतालो. तशेंच गुलाबार ओगलें उणें माथाळ्या काळ तो नेमीत स्तंभ बरयतालो. फादर मार्टिनो कोंकणींतलो एक परिणामीक बरोवपी आसलो. तो तरेकवार साहित्य वाचतालो. हाका लागून ताचे लेख दर्जेदार आसताले आनी वाचप्यांक कितें विशय सांगपाचे प्रयत्न करताले. ताचे लेख आकर्शीत आसलोल्या कारणान वाचपी पुराय लेख रुचीन वाचताले. त्या शिवाय लेख वाचून वाचपी आपआपली मतां उजवाडायताले आनी तातूंतल्यान तांकां खूब कितें नियाळूंक मेळटालें. आपले लेख अदीक रुचीक करपाक तो जाणार व्यक्तीची उतरां विधानां आदी वावुरतालो. सादी भास वापरून तो आपले मुद्दे मांडटालो आनी वाचप्यांक आपले विचार पटोवन दितालो. हाचो परिणाम असो जातालो की ताचे लेख सोगोट जावं जाणार वो नेणार, ग्रेस्त वो गरीब आदी वाचताले आनी ते लेखा विशीं वावराड्याचो इश्ट हाचेर आपली मतां दिवन फाटीं रावून आसले. ताच्या लेखांचेर खूब चर्चा आनी वाडविवाद जाताले. आपल्या विचारांनी आनी कोरण्यांनी फादर मार्टिनो प्रमाणीक आसलो आनी त्याच खातीर ताका दुसऱ्यांचेर जाल्ली अनीत मातूय सोंसून आसली. ताच्या प्रमाणीकपणाक लागून कोणाचीच भिरांत नासतना तो सरोर बरयतालो. सरकाराची आनी पाद्रीची पुर्यान वायट कर्तुबां उक्ताडार हाडून तो फाटीं सरो नासलो. फादर मार्टिनो आपले लेख दिसपट्या जिविताच्या घडण्याचेर आदारून वाचप्या मुखार दवरतालो. ताचो दर एक लेख 2 वा 3 घडण्याचेर उजवाड घालताले. ताणें पुष्कळ लेख बरयल्यात. लेख सोंपल्या उपरांत तो सदांच अमूक लेख खंय बरयला तो जागो आनी केन्ना बरयल्या ती तारीख नोंद करतालो. कोंकणी भाशेक पयलो वयलो जागो केन्ना मेळटलो हाचो फादर मार्टिनोक हुस्को आसलो. जेन्ना ताणें पळयलें की गोंयच्या सरकारी भोंवडी आनी माथये खात्यान छापलोल्या डायरीचेर गोंयांत खंयचो भासो लोक उलयतात ह्या विचाराक असो जबाब दिलोलो आसा: मराठी, कोंकणी, हिंदी, इंग्लीश आनी पुर्तुगेज. फादर मार्टिनो बरयता, आमचो महाराष्ट्रवादी सरकार पयलीं मराठी आनी उपरांत कोंकणी म्हूण सांगता.
गोंयकारवादी सरकार आमचे गोंयचे सोदरेर बसतोच तेन्ना सारकें करून येतले म्हूण आमी रावुया. तेन्ना म्हाका खबर आसा गोंयचो भासो खंयच्यो ह्या विचाराक सरकारी डायरेंचेर जबाब असो येतलो. कोंकणी, मराठी, हिंदी, इंग्लीश आनी पुर्तुगीज. तो फुडें विचारता, गोंयकारवादी सरकार गोंयांत केन्ना कारभार चलयतलो काय? कोंकणी भाशेन दिसान दीस इंग्लीश उतरां भितर सरतात आनी आमची सुंदर, नितोल आनी निर्मळ कोंकणी भास बिगडत वेता म्हूण फादर मार्टिनो शीन करून बरयता. बसींनी प्रवास करतना, रेडिओचेर मुलाखत आयकतना, कसल्याय कारबाराची व चलवेची कोणूय तुका खबर दितना कसली कोंकणी तुका आयकूंक मेळटा? जायते पावटी हांव म्हाकाच विचारतां, असले कोंकणी भाशेक कसलें नांव दिवचें? कोंक इंग्लीश? फुडें तो खोर उतरां वापरून बरयता, आमचे भाशेचो अभिमान राखुया. तिका सापसुबी गरज नासतना इंग्लीश भाशेचें एक खोलवंत करून सोडूं नाकात. भारत देशी स्वतंत्रायेक लागून फादर मार्टिनोचें मन घुस्पता. एके वाटेन अभिमान आनी कुशालकाय भोगता जाल्यार दुसरे वरदान दूख आनी निराशेपणाची चिंतनां मनांत घोळटात. देशांत जायतें बरें जालां, तेच बराबर गरिबी आनी हेर वायट वस्ता. तरी पूण स्वतंत्राय आमकां जाय, कारण तो बरयता तशें, परदेस जियोंक दिता पूण देश आमचो अभिमान आनी आमची अस्मिताय सांबाळटा. फादर मार्टिनो जेन्ना वाचलें की पुर्तुगालाक नीज गोंयकार व्हडल्या पदांचेर आसात आनी व्हडल्यो जुट्ट्यो चलयतात म्हूण तो आपल्या बरोवप्यांत असो प्रश्न करता, आमच्या गोंयांत सगळे गोंयकार बुर डोंकी काय? ना जाल्यार आमची प्रोवोदोरिया, आमचें शिक्षण खातें आनी दुसरीं खातीं चलोवंक भायले डेप्युटनिस्ट आमकां कित्याक जाय? किंवां MG सरकार गोंयकारांक बूर करूंक सोदता काय? कोणूय तो जावन चुकला तर. फादर मार्टिनो काळजीदारपणी बोडी मारूंक केन्नाच फाटीं सरो नासलो. एका फुटबॉलाच्या खेळा वेळार एक पुलीस दोग धाकटुल्या भुरग्यांक बडयता तें फादर मार्टिनोन पळयलें. रागान बरोवन तो अशें बरयता, हांव तर सुसेगाद गोंयकार न्हय जाल्यार, हांव तर बावाचोचो पाद्री न्हय जालां, हांव तर एक बेंगॉली किंवा बिहारी जालां तर त्या दीस हांवें एक फातर मारून त्या पुलिसाची तकली फोडल्याच. आनी मागीर घरा येतच हांवें पत्राचेर वाचलें, गोंयच्या राजपालान परवरी एक भाशण करून म्हणलें, द गोवन्स आर प्राऊड ऑफ देयर मेन इन युनिफॉर्म. म्हणजे गोंयकार वर्दी घालून भोंवतल्या मनशांक आबरू दितात व तांचो अभिमान बाळगितात. ना गावेनोदर साहेब, रागार जायनाकात. तुमी साप चुकल्यात. तुमी गोंयकाराकूय वळखनात आनी गोंयचे पुलिसाकूय वळखनात. फादर मार्टिनो नोरोना ऑक्टोबर 19, 2004 ह्या दिसा देवा आदीं जालो. देव बरें करूं.